काँग्रेसींतल्यान भाजपा पक्षांत प्रवेश केल्ल्या फुटीरवादी आमदारांनी लोकांच्या विश्वासाकूच न्ही जाल्यार देवांक लेगीत घाण दवरला अशें विधान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परब हांणी केलां। वेंचणुकेंत लोक आपलो प्रतिनिधी वेंचून दितात, मात हेच प्रतिनिधींनी सध्या गोंयच्या राजकारणाची बाबत परिस्थिती कळून दवरल्या अशें मनोजान म्हणलां। गोंयच्या राजकारणाचो न्हू, गोंयकारांच्या प्रत्येक फिलिंग्साचो, गोंयकारांच्या प्रत्येक वोटाचो, गोंयकारांच्या प्रत्येक त्यागाचो खून जाल्लो आहा। आयज कितलेशेच गोंयकार ह्या आमदारांक जिखोवपाक लागून तेंच्यांनी मेहनत केला, कितलेशाच जाणांनी घाम गळयला, वायटपणां घेतला, आयज तेंचो खून जाल्लो आसा। आनी स्पेशली म्हटल्यार आयज ह्या राजकारण्यांनी लोकांकूच न्हू तर देवाक सुद्दां तेंच्यांनी घाण दवरलो, देवाक सुद्दां तेंच्यांनी विकलो। सो हें जे घडलां गोंयांत हें खूब दुर्दैवी आसा, एक सॅड गजाल आसा की हें राजकारणान जावपाक जायना। तो मागीर काँग्रेस आसूं, BJP आसूं, खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी आसूं, जेन्ना इलेक्शन जाता, आमदार निवडून येता, तेच्या फाटल्यान भरपूर यंत्रणा काम करता, भरपूर लोक काम करता। सो तेंचो विश्वासघात असो जावपाक जायना, कित्याक गरीब लोक, सामान्य लोक ते कॅन्डिडेटाक लागून तेका आमदार करपाक वावरत आसतात, कोणा वांगडा झगडत आसतात।